तो ताचे संबंध लोकांक पळय उमेद आसा पळय कितें तरी करया म्हणून ताजेर आड येवपाक शकता. ताकाय बी मेळपाक जाय, ताकाय बी मेळून ताकाय बी आमची केस समजावन सांगपा जाय आनी ताजे कडल्यानय बी मदत घेवपा जाय. आनीक एक गजाल, मुख्यमंत्री आनी ताजी टीम सगळे प्रधानमंत्री मेळिल्ले आसतना त्या मिटिंगेचो फायदो घेवन तांणी अभयारण्याचो विशय काडपाक जाय. कारण NBWL म्हणून जे आसा, नॅशनल बोर्ड फॉर वायल्ड लायफ, रानटी जनावरांचें रक्षण करपाक एक राष्ट्रीय मंडळ आसा नॅशनल बोर्ड, ताजो प्रधानमंत्री अध्यक्ष म्हणटकर आनी ते मंडळ ते कितल्या 2-4 वर्सांनी एक फावट मेळटा आनी रानटी जनावरां खातीर आमी कसलें कसलें रक्षण दिवपा जाय, ताजे खातीर कितें करपा जाय हाजेर चर्चा करून आपलें धोरण थारायता. तें धोरण सगळे राज्यांक मागीर कळयता. म्हणटकर ताका मेळून सांगपा जाय की बाबा गोंय भारतांतलें सगळ्यांत ल्हान राज्य आवाठान, आनीक गोंयच्या सगळे राज्यांनी तुमी जर अभयारण्य पळयत जाल्यार सिक्कीम एक जर राज्य सोडल्यार बाकी सगळे राज्यां परस गोंयांत अभयारण्याचो वाठार चड. म्हणजे बाबा हो अन्याय कित्याक? गोंयांत भारतांतल्या सगळ्या ल्हान राज्यांत सगळ्यांत व्हड अभयारण्य कित्याक? अशी पूण कसलीं जनावरां आसा हांगा आसात ती 50% वयर माकडां आनी कुकडां. म्हणटकच तांकां रक्षण दिवपाक आमी येदी व्हडली जमीन दिवपा जाय, येदी व्हडली रानां तांचे खातीर दवरपा जाय. तुमी रानां आसुनी थंय, रानां आसुनी, रिजर्वड फॉरेस्ट आसुनी, तें सगळें आसुनी, पूण अभयारण्य आसली की मागीर आनीक गजाली सुरू जाता. खंयच्यो बफर झोन हें तें सगळें सुरू जाता आनी सगळो त्रास जाता. म्हणून तांकां प्रायम मिनिस्टरा प्रधानमंत्र्याक समजावन सांगचें की बाबा येदी व्हडली अभयारण्य आमकां गरज ना, ही ल्हान करची. दुसरी गजाल, बफर झोन लेगीत येदो व्हडलो आमकां 2 किलोमिटर, 5 किलोमिटर, 10 किलोमिटर असल्या अभयारण्याची आमकां गरज असल्या बफर झोनाची गरज ना. कारण आमच्या राज्य सरकारान भारत सरकाराक आदींच बरयलां आनी सुप्रीम कोर्टाकय बरयलां की तुमी ते 10 किलोमिटर बी तसली भाशा जर गोंयांत वापरशात, गोंयचे 2/3 वाठार सगळो तातूंत वतलो आनी आमकां अर्थीक उदरगत कांयच करपाक मेळची ना. म्हणटकर हे पळय आसा न्ही, होय विशय ताजे कडेन उलोवचो अभयारण्याचो, बफर झोनाचो. आनी 2007 जे यदुवंशी रिपोर्ट म्हणून जो केल्लो गोंयच्या सरकारान भारत सरकाराक धाडिल्लो, ताजे फाटल्यान आमच्या गोंय सरकारान भारत सरकाराक धाडिल्लो, ताजे फाटल्यान गोंय सरकारान लागचें. आनी कसलेच रिपोर्ट धाडना, दुसरो आनीक एक रिपोर्ट धाडलो तो फाटीं घेवचो आनी हो यदुवंशी रिपोर्ट आमी धाडिल्लो तोच तुमी एप्रूव करात, ताकाच तुमी मान्यताय दिया अशें म्हणून भारत सरकारा फाटल्यान लागचें आनी तें प्रायम मिनिस्टराक सांगचें आमच्या खातीर तोच रिपोर्ट बरो. म्हणटकर ही गजाल तांणी करची. आनी दुसरी एक गजाल, आमची जयंती नटराजन, ती रान खातें आनी पर्यावरण खात्याची मुखेल मंत्री. म्हणटकर ती जेन्ना गोंयांत आयिल्ली तेन्ना भयंकर तापार आशिल्ली आनी मनोहर पर्रीकाराचेर तिणें फोग काडलो. आतां दिल्लीक वातावरण मातशें थंड जालां म्हणून आयकूं येता, गरमी मातशी कमी जाली म्हणून आयकूं येता. म्हणटकर ती गरमी जर कमी जाली ती मातशी थंडावल्ली आसूंक जाय. तिकाय बी आमच्या मुख्यमंत्र्यान मेळचें आनी तिजी बाबा समजूत घालची तशें नाशिल्ली आमी दोगांय कोत्र न्हय आनीक आमकां लोकांच्या बऱ्या खातीर कामां करपा जाय म्हणून तूं 1, 2, 3 ही कामां करून दी म्हणून. आनीक तिका प्रधानमंत्र्यान आदींच सांगलां म्हणून आयकूंक येता. म्हणटकर तेंय बी काम जातलें. आतां गोंयच्या रानांनी खंय एक वागीण दिश्टी पडली, ती खंय आतां दिश्टी पडल्या आनीक ती एप्रिलांत काय केन्ना तरी पयलीं दिश्टी पडिल्ली. म्हणजे 2-3 म्हयन्यान 2 फावटी दिश्टी पडली. म्हणटकर आमच्या रान खात्याचो अदमास कितें की ती वागीण थंयची डोमिसायल आसपाक जाय म्हणून. ती ट्युरिस्ट न्हय, ती कर्नाटका महाराष्ट्रांतल्यान ट्युरिस्ट जावन येवना, ती थंयच रावता म्हणून असो तांचो अदमास. पूण ती हो एक अदमास ती खंयच्यानी आयल जावपाक शकता. कारण आमच्या प्रिंसिपल चीफ कन्सर्वेटरान जशें म्हणलां रिचर्ड सौजान की बाबा तांकां बॉर्डरी बिर्डरीले ना, ते खंयच्यानी वतात म्हणून तांकां चॅकपोस्ट बी लागना म्हणून. म्हणटकर तशें ती खंयच्यानी आयल जावपाक शकता.
पूण प्रश्न इतलोच येता की उत्तरेक पुर्वेक आनी दक्षिणेक गोंयच्या अभयारण्या भोंवतणी बाकीची रानां आसात, ते राज्यांतली रानां आसात, थंय ती भोंवपा वचपाक शकता. दावे वटेन म्हणजे पश्चिमे वटेन गोंयचे गांव आसात, थंय कित्याक येनात ती? थंय बफर झोन बी कांयच ना. पूण ती जनावरां पळय आसात न्ही, केन्नाय चुकून हेवटेन येता, चडशीं तेवटेनूच वता. कारण जनावरांक म्हाका दिसता खबर आसा की तेवटेन लोक रावतात, तांकां आमचे पासून डेंजर आनी आमकां तांचे पासून डेंजर, म्हणून तेवटेन वचनय म्हणून. पूण जनावरां जर तेवटेन वचत ना, दुसरे वटेन वतात, जाल्यार आमकां बफर झोन जाय कित्याक? हाजेर रान खात्यान मातसो विचार करचो आनी उत्तर दिवचें. आनीक आमी आमचो मुख्यमंत्री आनी ताजी टीम जेन्ना दिल्लीक वता तेन्ना तांणी हे सगळे विशय उलोवचे आनी तितले उलोवन काबार जायना. आमचे अधिकारी जे आसात ते परतून दिल्ली गेल्ले आसता हे मिटिंगेक ते मिटिंगेक, तांणी वचून त्यो फायली धुकलपाक जाय, नाजाल्यार ही कामां बेगीन जावची ना. हो जालो आमचो दुसरो विशय. आमचो तिसरो विशय आसा स्पेशल स्टेटस आनी अर्थीक उदरगत. पळयात तो व्हिडिओ. पयलींच्यांनी केली पापा तुमी चालू दवरूं नाकात. पयलींच्यांनी केल्ली पापा तुमी चालू दवरूं नाकात. कितली आनी कसली पापा हें मात विचारूं नाकात. कितली आनी कसली पापा हें मात विचारूं नाकात. आतां लिडिंग हॉटेल्साचो इतलो इश्यू, मोर देन ऑलमोस्ट 280 acres ऑफ लँड सगळे टॅनंटाक काडले. टॅनंटाक सगळ्यांक हें केलें, टॅनंटाक मामलादारा यूज करून नॅगेटीव डेक्लेरेशन पासून घेतली, सगळें केलें. लँड माफिया पडे आहा आनी लँड ग्रॅबर्स पडे आहा ते हिंग सोवपाचें. एक सायडीन म्हणटा स्पेशल स्टेटस, दुसरी सायडीन लँड व्हरपाक कनाय कितको कोत्ता दाखयता. ऑन TCB मिटींग 144th मिटींगेक रिवाइज प्रोजेक्ट एप्रूव पासून केलो. दीस मिटींग वॉज चेअर्ड बाय द TCB मिनिस्टर. TCB मिनिस्टर कोण? चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर. इतले पासून केलें. सम ऑफ द टेनंट्स इवन वर फोर्सफुली ट्रायड टू बी इविक्टेड. थोडे गेले नाय, थोडे ओपोज करतात. थिंग आमगे एक पाद्री भाव आहा, तोय ओपोज करता. जो मनीस ऑपोजिशन आसतना उलयतालो आज ते प्रोजेक्ट एप्रूव करता. प्रोजेक्ट एप्रूव करता वयल्या पार्सेकर बाब आनी एक मुखार वयता आनी सांगता आपण ब्रिज बांदता म्हणून राखोल. एक सायडीन लोकांक काडटाय भायर, एक्सक्लुसीव लँड तांकां दिवपाक सोदताय, एकोद्या ब्रिज बांदूंक सोदतात. आतां तेंगे नॅशनल एक्झिक्युटीव आहा, रेजोल्युशन घे, आपण करप्शन करना, आपण लँड साल्वा करता गोंयकारांक, लँड आपण पोत्तून दित म्हणून सांग. इजिदोर म्हणटा की काँग्रेस सरकारान एक प्रोविजनल परमिशन दिल्लें तेरेखोल किल्ल्याच्या म्हऱ्यान एक गोल्फ कोर्स घालपाक आनी व्हडलें हॉटेल बांदपाक. आनी आतां भाजपा सरकारान तें फायनल परमिशन दिवन उडयलां. एके वटेन भाजपा सरकार म्हणटा स्पेशल स्टेटस जाय आनी प्रधानमंत्र्या कडेन आमी स्पेशल स्टेटस डिस्कस करपा वतले. दुसरे वटेन इतली व्हडलीं हॉटेलां आनीक गोल्फ कोर्सा खातीर प्रायवेट लोकांच्यो जमनी भायल्या लोकांक विकपाक दितात आनी थंयचे जे कुळां बिळां आसा, टॅनंट बी आसा, तांकां सगळ्यांक भायर काडटा. म्हणटा गोंयचे टॅनंटांक, गोंयच्या ओनरांक, गोंयच्या मालकांक सगळ्यांक तांचे कडल्यान त्यो जमनी घेवन भायल्या लोकांक दिवन एका वटेन भायले लोक चड हाडटा आनी दुसरे वटेन स्पेशल स्टेटस उलयता. हो खंयचो न्याय अशें म्हणून तो उलयता आनी तो उलयता तें बरोबर. सरकारान लोकांनी स्पश्ट विचार करपाक जाय, सारको विचार पद्दतशीर तर्कशुद्ध विचार करपाक जाय. बाबा स्पेशल स्टेटस म्हणजे कितें आनी अर्थीक उदरगत आनी स्पेशल स्टेटस हाचें नातें कितें? स्पेशल स्टेटस आमकां जाय कित्याक? अस्मिताय दवरपाक न्हू. अस्मिताय कशें दवरतले? गोंयकार आसात 15 लाख 14.5 लाख, तातूंतले एक 10 लाख गोंयकार उरले अशें धरया. तर भायल्या लोकांची जर फाल्यां मेजॉरिटी जाली, आमची अस्मिताय आपले आपूण विरगळटली आनी मागीर ना जातली. भायले लोक कमी येवपा जाय अशें जर जालें जायत जाल्यार हीच गजाल न्ही. पयलीं म्हणजे काँग्रेसीन तें प्रोविजनल परमिशन दिवपाक जायना आशिल्लें. एक फावट एक परमिशन दितकर तातूंत खुबश्यो अटी घाल्ल्यो आसतात. अशें तुमी केल्यार तुमकां फायनल परमिशन मेळपाक शकता म्हणून. आनी त्या लोकांनी जर तें सगळें केलें जायत, फुडल्या सरकाराक मागीर तो काँग्रेस आसूं, भाजपा आसूं, कोणूय आसूं, फुडल्या सरकाराक तें परमिशन ना म्हणपाक कुस्तार जाता.
म्हणटकच ताजेरी चवकशी जावपा जाय. पयलींच्या सरकारान प्रोविजनल परमिशन कित्याक दिलें? कारण पयलींच्या सरकारानच हे स्पेशल स्टेटसाचे भूत सुरू हाडिल्ले गोंयांत. स्पेशल स्टेटस जाय, स्पेशल स्टेटस जाय. स्पेशल स्टेटस इजिचोड जो उलयता तो फक्त व्हडली व्हडली हॉटेलां व्हडल्यो व्हडल्यो जमनी भायल्यांक दिवपाचे इतलोच स्पेशल स्टेटस न्ही. हांव कितें म्हणटा ताज्याय फुडें वचपाक जाय. आनी जर आमकां गोंयकारांचो नंबर मेजॉरिटीन दवरपाक जाय, गोंयकारांची अस्मिताय सारकी दवरपाक जाय जाल्यार हांगा उद्योग धंदे येवपाक जायना. कारण उद्योग धंदे आयल्यार चडशे लोक भायले येता, तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळटा, तांकां नोकऱ्यो मेळटा, चड गोंयकारांक मेळना. हातून तांचो व्हडलोसो गुन्यांव ना. कारण गोंयकारांक थोडेच तरांच्यो नोकऱ्यो जाय पडटा, बाकीच्यो तरांच्यो नोकऱ्यो तांकां कोता पडना. म्हणटकर उद्योग धंदे नाका. दुसरें तुमकां मायनींग नाका पर्यावरणा खातीर, और मायनींग सामकें कमी करून जाय. उद्योग धंदे नाका अस्मिताये खातीर, स्पेशल स्टेटसा खातीर. उरलें कितें? टुरिजम उरलो. टुरिजम वाडयात. टुरिजम जर वाडयलो जायत परतून व्हडल्या हॉटेलांची गरज पडटली. आनी व्हडलीं हॉटेलां बांदपाक गोंयकारां कडेन तितलो पयसो ना. आज गोंयकारां व्हडलीं हॉटेलां पळया, 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार कितलीं गोंयकारांनी बांदल्या? सामकी कमी. म्हणटकर थंय बांदपाक पयसो पळयास न्ही तो भायलो येतलो. आनी भायलो पयसो म्हणजे जमीन बिल्डींग सगळें भायलें. पण तांकां परतून जमनी विकच्यो पडल्यो. एक तर सरकारान घेवन तांकां दिवच्यो पडल्यो, नाल्यार लोकांनी भायले भायर आपल्यो जमनी तांकां विकच्यो पडल्यो आनी सरकारान तशी मान्यताय दिवची पडली. म्हणजे हांगा तुमगेलो स्पेशल स्टेटस खंय आयलो? स्पेशल स्टेटस आसल्यार आनी जमनी जर तुमी भायल्याक विकचे ना म्हणल्यार टुरिजम वाडचो ना. ती गजाल जाली. आतां बिल्डर घेयात. गोंयकार बिल्डर चडशे गोंयांत बिल्डिंगो बांदता व्हडल्यो व्हडल्यो 5 मजली 7 मजली 100 फ्लॅट 200 फ्लॅट 300 फ्लॅट अशे खुबशे फ्लॅट आसता. पूण सगळे कडेन तुमी पळया मुखेल शारांनी आनी दर्यादेगेर सगळे तालुक्यांनी चडशे 50% वयर सगळे फ्लॅट भायल्या लोकांचे आसतात. पूण फ्लॅटी तांकां विकपाक जायना असो कायदो करचो पडटलो. बिल्डिंगो एक तर भायल्यांनी बांदपाक जायना, भायले बिल्डरांक हांगा एलाव करपाक जायना. आनी तांकां मान्यताय दिल्यार लेगीत 50% वयर फ्लॅट भायल्या लोकांक विकपाक भायल्या लोकांक बिलकूल विकपाक जायना. कारण आज 50% वयर विकते घेवपी भायले लोक आसात. आनी गोंयकार हाजे फुडें फ्लॅट कमी घेतल्या कारण म्हारग जातात. म्हणटकर ह्यो गजाली पळयात आनी हें करपाक जायना, तें करपाक जायना, तें करपाक जायना. कित्याक? स्पेशल स्टेटसा खातीर. अरे स्पेशल स्टेटस म्हणजे असले गजालीचेर नासता. स्पेशल स्टेटस नाकात तुमकां. तुमकां जर अस्मिताय तुमची सारकी दवरपाक जाय जाल्यार तुमी फक्त भुरग्यांक जे इंग्लीश इस्कॉलांनी धाडटात पयलीं म्हणजे मुळावे KG इंग्लीश जॅक एंड जील वेंट अप द हिल आनी त्या भुरग्यांक दोंगरा वयल्यान सकयल कशें देंवपाचें तें तुमी सांगले शिवाय ते दोंगरारूच उरतले. मागीर एक्चुअल जीण जी आसता ती सारकी अस्तित्वाची जीण जी आसता थंय ते पावचेच ना. त्या भुंयेर ते पांयच दवरपाक पावचे ना. देखून तुमी ल्हानपणांत भुरग्यांक इंग्लिशीन घालनाका, तांकां कोंकणी उलोवपाक लायात, तांकां गोंयच्या परिसरांत वाडोवपाक लाया आनी भारताची संस्कृताय आपली संस्कृताय म्हणून तांकां जीण जियोवपाक दिया. मागीर तुमची अस्मिताय उरतली. मागीर तुमकां स्पेशल स्टेटसाची गरज लागची ना. आनी स्पेशल स्टेटसाची गरज जर लागली ना गोंयची अर्थीक उदरगत सारकी जाय तशी जावन आमकां गोंयकारांकय गोंयच्या भुरग्यांकय बी नोकऱ्यो मेळटल्यो आनी गोंयच्या भुरग्यांची जीण बी बरी सुखी जातली. हो जालो स्पेशल स्टेटसाचो विशय आनी अर्थीक उदरगतीचो विशय. हांगा आमचो तिसरो विशय सोंपता. आज आमचे इतलेच विशय आनी आज आमचो प्रोग्राम हांगाच सोंपता. तुमकां देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया, पळयत रावात जाया जागे. नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावले वोगे, हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊं दी जागे, जायात जागे गांवकारांनू जायात जागे, जायात